गोमंतक टीव्ही खातीर येवकार हांव गौरीश परबावणकर. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर गोंयचे खेळगडे तयार सध्या जायतूच आसा. त्याच बरोबर नॅशनल गेम्सा खातीर जी फामाद आशिल्ली आनी प्रत्येक नॅशनल गेम्सांत फेन्सिंग ह्या खेळांत गोल्ड मेडल हासील करपी भवानी देवी सध्या आयज गोंयांत येयल्ली आसा. भवानी देवीक मेळच्या पयलीं तिचो नियाळ घेवच्या पयलीं तिची तयारी गोंयांत येवन खेळपा खातीर कितपत तयारी तिची जाल्ली आसा हो सगळो इंटरव्यू आमी गोमंतक टीव्ही खातीर घेतलेच. पूण ताच्या पयलीं आमच्या बरोबर आसा फेन्सिंग म्हणजे जी तलवारबाज जी खेळी आसतली ह्या नॅशनल्सात त्याच्या खातीर खेळगडे कितपत तयार आसा हेजो बारीकसो नियाळ आमच्या बरोबर दिवपाक फेन्सिंग खेळगडो रोहन भंडारी आमच्या बरोबर आसा. तेची तयारी कितपत जाल्लेली आसा एक बारीकसो नियाळ आमी तेच्या कडल्यान विचारून घेवया. रोहन, कशी तयारी चल्ल्या तुज्या नॅशनल गेम्सा खातीर? तयारी म्हटल्यार तयारी सामकी जोरात चालू आसा. आमचे फेन्सिंग 37 नॅशनल गेम्स गोंयान फर्स्ट टायम जाता नॅशनल गेम्स. सो त्याच्या खातीर हांव इपी इव्हेंट खेळटा. फेन्सिंगेन 3 इव्हेंट आसता, इपी सॅबर फॉयल, तितून हांव इपी खेळटा. सो तयारी म्हटल्यार आमचो 90 डेजाचो कॅम्प आसलेलो, तितून आमचो 45 डेज रेजिडेन्शियल कॅम्प आसलेलो आनी 45 डेज डे कॅम्प आसलेलो. सो आमकां गोंया खातीर मेडल मेळपा खातीर सो आमी आमचे गोंयचे कोच तेज्या बरोबर आमी भायले जो मोर एक्सपिरियन्स कोच आहा तेंकाय हाडलेले की आमकां ट्रेन करून एक बरेचे बरे एक मेडल मारून गोंयाक एक फर्स्ट नॅशनल गेम्साक एक फेन्सिंग इव्हेंटान एक मेडल दिवचें म्हणून. सो तितूनूच आमकां खूब ट्रेनींग म्हटल्यार फुटवर्क्स, मागीर एन्डुरन्स ट्रेनींग आनी वेपन कशें न्यू टॅक्निक्स अशें खूब कितें आमकां न्यू कोचिसान आमकां खूब कितें शिकयलें. सो आतां आमची फेन्सिंग इव्हेंट आसा ती फाल्यांच्यान चालू जावपाची आसा, ती 30 तारीख पर्यंत. सो फर्स्ट म्हाका दिसता फॉयल जातली, फॉयल मागीर सॅबर जावपाची आसा आनी मागीर इपी जावपाची आसा. सो आमची 29 30 तारखेक आमची गेम जावपाची आसा. तितून आमी ट्राय करतले न्हू, मेळटलेच आमकां मेडल अशें म्हाका हे फावट अपेक्षा दिसता. ओके, म्हणजे 26 तारखेक जेन्ना उक्तावण जातले तेन्नाच हे फेन्सिंग गेमीचें आयोजन केल्लेलें आसा. रोहन, तुका कितें सांगपाक दिसता की सरकार तुमकां ह्या फेन्सिंग गेम्सा खातीर कितलो सपोर्ट करता किंवा जी तुमकां तयारी दिवची पडटा साधन सुविधा खूब मातसो हो कॉस्टली खेळ कसो आसा प्रायसली. सो कितें सरकार तुमकां मदत करता? सरकाराचो सपोर्ट म्हणल्यार आमकां एफर्ट फूल सपोर्ट मेळा. देन नो डावट आसलो की आमकां सपोर्ट नासलो. आमकां डे कॅम्पाक आमचे डायट प्लॅन जावं आनी कितें आसूं आमकां सरकारा कडल्यान फूल सपोर्ट मेळा. इवन इक्विपमेंट्स सुद्दां आमकां सरकारान जाय मागलेले तशें दिले आमकां इक्विपमेंट्स. सो इक्विपमेंट टायमार पावले म्हणून आमी बऱ्यांतली बरी ट्रेनींग घेतली. सो हांव थँक्यू म्हणटा सरकारा खातीर की आमकां इक्विपमेंट आनी डायट आनी सगळे टायम टू टायम आशिल्ले आमकां. फेन्सिंग जो खेळ आसा तो मातसो कॉस्टली, म्हणजे तेका खूब खर्च करचो पडटा कित्याक तेजे ते स्वॉर्ड आसता म्हटल्यार तलवार म्हणा किंवा जे मॅट आसता तेका कितें म्हणटा ते रॅम्प तो पीच आसता ती सुद्दां खूब कॉस्टली आसता. तेका लागून तांकां तयारी करपाक खूब खर्च लागता. पूण रोहन सांगता त्या भशेन सरकारान तांकां खूब प्रोत्साहन दिल्लेलें आसा, मदत केल्लेली आसा अशें ताचें म्हणणें आसा. सो रोहन, सध्या गोंयांत भायले खेळगडे कितले आसा गोंया खातीर खेळपाक? फेन्सिंग गेमी आमी भायले प्लेयर कोणाक हाडूं ना एफर्ट. सगळे आमी आतां फेन्सिंगेन कोण इपी फॉयल सॅबर खेळटा सगळे आमचे गोंयचेच प्लेयर खेळटा, भायले कोणी हाडूं ना आमी. टक्कर दिवपी कशी टीम आसा गोंयाची म्हणजे भायल्या राज्यात? हय, सामकी टक्कर दिवपी टीम की आमी अशी ट्रेनींग घेतला की आमी एफर्ट टफ कॉम्पिटिशन जावपाक आसा आनी मेडलाक खूब चान्सेस आसा आमकां. सो रोहनान आमकां गोंयच्या खेळगड्यांचो फेन्सिंगे खातीर कितपत तयारी जाला हेचो बारीकसो नियाळ जालो. आतां रोहन आमकां व्हरतलो भवानी देवीक मेळपाक. भवानी देवी जी फेन्सिंगान वयता थंय नॅशनल्सान गोल्ड मेडल जिखपी आसा, त्याच बरोबर एशियन चॅम्पियनशिपांत तेणी पयले ब्रॉन्झ मेडल जिखिल्ले आसा आनी तेच आतां ऑलिंपीक लेगीक खेळपाक वचपाचे आसा. एक फर्स्ट महिला आसा, तेणी भारता खातीर येदी व्हडली कामगिरी केल्लेली आसा. सो रोहन, आतां आमी भवानी देवी कडेन वचून बारीकशी एक मुलाखत गोमंतक टीव्ही खातीर घेवया. चला. 37व्या राष्ट्रीय खेळाची गोंयांत सध्या जय्यत तयारी आसा, त्याच बरोबर व्हडले व्हडले प्लेयर्स गोंयांत येयल्ले आसा. पूण तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार फेन्सिंग जो स्पोर्ट्स आसा म्हटल्यार तलवारबाज तेजे जे चॅम्पियन आसा म्हटल्यार भवानी देवी आमच्या बरोबर आसा. वयता त्या नॅशनलान वयता थंय गोल्ड मेडल ते हासील करता, ते गोंयांत येयल्ले आसा. मैडम, सबसे पहले आपका गोवा में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. आपका जो एशियंस अभी हुआ है, आपका ब्रॉन्ज हुआ है, तो आप ओलंपिक्स में भी जा रहे हैं. ओलंपिक्स में जाने के लिए आपकी क्या क्या तैयारी हो चुकी है? हमारे क्वालिफिकेशन लास्ट ईयर से शुरू हुआ है. सो मुझे अभी 7-8 कॉम्पिटिशन्स बाकी है. सो पहले मुझे क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा पॉइंट्स और ज़्यादा चाहिए. फिर उसके बाद ओलंपिक्स में मैं आई वांट टू डू बेटर देन टोक्यो ओलंपिक्स. सो टोक्यो ओलंपिक्स से अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ. एंड मेरी ट्रेनिंग बाहर फ्रांस में हो रही है एंड आई होप आई विल डू माई बेस्ट. आपका ब्रॉन्ज मेडल चाइना में एशियन गेम्स के लिए हासिल करने, हाँ, चैंपियनशिप में आप
आपने ब्रॉन्ज लिया था. सो ओलंपिक में आप क्या बाजी मारने वाले? आई होप मेरा पेरिस ओलंपिक्स आई होप मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वहीं पे हो जाए. जो भी रिजल्ट आ जाए, आई वांट माय पेरिस ओलंपिक्स टू बी माय बेस्ट परफॉर्मेंस इन माय फेंसिंग करियर. भारत की दुआएं आपके साथ रहेगी. और आप गोवा में हो, गोवा का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा. गोवा के अभी फेंसर जो है बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और बहुत ऊपर आ रहे हैं. मैंने खुद जाके उनको देखा, मेरे फ्रेंड्स भी उसमें है. तो आपको क्या लगता है कि गोवा में क्या और डेवलपमेंट होना चाहिए फेंसिंग में? मैं पहली बार गोवा आई हूँ. मैं अभी ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन अभी अच्छा है इन लोगों ने नेशनल गेम्स करवाया है. बिकॉज मैंने भी यकीन नहीं किया था एशियन गेम्स नेशनल गेम्स हो जाएगा करके. सो इट्स गुड दैट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इतना बड़ा इवेंट. एंड आगे से और कॉम्पिटिशन्स, स्पेशली फेंसिंग में भी और ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे होगा तो अच्छा लगेगा. आप कौन से राज्य के लिए प्रेझेंट करेल? मैं तमिलनाडु. तो या आशिल्ली आमच्या बरोबर नामनेची आमची जी फेन्सिंगेची आसा ती खेळगडू आणि तिची जय्यत तयारी सध्या गोंयांत चालू आसा. ती तामिळनाडू बरोबर खेळपाक आतां रेडी जाल्लेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर यश बरोबर गौरीश पुरो बामणकर.